लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 16 वोळ 19 ते 31। कोण एक गिरेस्त मनीस आसलो। तो तांबडी आनी नाजूक सोणी वस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा बरीं बरीं जेवणां करून दादोशी जियेतालो। आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलोच चोवांनी भरोन ताच्या दारवंट्याची पडोन आसतालो। गिरेस्ताच्या मेजा वेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो। सुणीं लेगून येवन ताचीं चवनां लेवतालीं। मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो। तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो। एमकोंडांत आटे विटे भोगता आसतना ताणें आपले दोळे उबारून अब्राहमाक आनी ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजाराक पयस तेंकले आनी अशी बोब मारली, एब्राहीम बापा, म्हजे चुरचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची तेंबडी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब तोंड करूंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव बारीं वळवळटां। आनी एब्राहिमान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगिल्लें तितलें लाजारान दूख सोंसलें, म्हणून उगडास दवर। म्हणटूच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं धगधगताय। तितलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुमचेरची वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना, न्हय म्हूण थंय तावन हांगा येवंकूय जायना। कित्याक आमचें आनी तुमचें मोदें मोटें व्हडलें पाताळ तिरायल्लें आसा। तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड, म्हूण तुजे लागीं पोरातून मागतां। तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय हे व्हडवळचे सुवातेर येना जावंक ताणें ताका शिटकावचें। पूण अब्राहमान ताका सांगलें, तांकां मोइशेस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुचें। पूण ताणें परतून म्हणलें, तशें न्हय अब्राहम बापा, मेलेल्यांतलो कोणूय ताचेशी वचत जाल्यार तें जिवीत बदलतलें। शेकी अब्राहम ताका सांगलें, मोइशेसाचें आनी प्रवाद्याचें तें आयकोनात जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून ताच्या मनांत सोत रिगचें ना। देवाचें उतर हें, देवाचो व्हड उपकार।